Isaiah chapter 46 verse 4. तुमच्या म्हातारे प्रायपर्यंत हांव तसोच उरतलो, तुमचे केस जवे जातले तेन्नाय हांव तुमकां ववयतलो. जशें हांवें येदोळ केला तशें फुडेंय हांव तुमकां आदार दितलो. हांव तुमकां ववयतलो आनी तुमकां तारण दितलो. Luke chapter 1 verse 28. देवदूत भितर सर्तीचे लागी म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले, सरेस्पोर तुझे सांगता आसा. Luke chapter 1 verse 34. पूण मोरी देवा दुता लागी म्हणाली, हें घडचें कशें, हांव आजुनी अवकार. Luke chapter 1 verse 35. देवदूतान तिका जाप दिली, पळयतलो तुजेर येतलो आनी परमोन्नत देवाची सकत तुजे सावळी घालतली. देखून तुजे तान जल्मच्या भुरग्या बगेवून देवाचो पूत म्हणटले. Luke chapter 1 verse 36. आनी पळय तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रायेर एक पुता गर्भेस जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेल्याक तिका हो 6वो म्हयनो. 2 King chapter 20 verse 9. इजाईयान जाप दिली, सरस्पर आपली बसवणी पाळटा म्हूण दाखोवन तुका दिता ही कुणा ही, सावळी 10 पावलां मुखार वेता वा 10 पावलां पाटी येता. 20 verse 10. हेजेकियान जाप दिली, सावळी 10 पावलां मुखार वचूंक चलीस तरी ती 10 पावलां पाटी येवं. 20 verse 11. इसाईया प्रवाद्यान सरेस्परा लागीं मागणें केलें आनी सरेस्परान आहाजाच्या प्रायाच्या पावंडे देंवोन गेल्ले सावळेक 10 पावलां पाटी सोरूंक लायले. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सरेस्पोर आपणा भियेतल्यांची दया करता. Psalm chapter 115 verse 11. सरेस्परा भियेवन चलतल्यानो सरेस्पराचेर विश्वास दवरा, तो तांचो आदार आनी तांची ढाल. Psalm chapter 116 verse 5. सरेस्पोर दयाळ आनी नितीवण, आमचो देव काकुळदार. Matthew chapter 21 verse 22. जे कितें बावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. Psalm chapter 138 verse 7. विघ्नांनी म्हाका बेडो गेल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळताय. मुझे रागान जलतेल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. Malachi chapter 3 verse 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी तांच्या किरणांनी भलायकी आसतली. आनी वासरां उडयो मारून गोठ्यांतली भायर सरतात तशें तुमी उडयो मारून भायर सरतल्यात. Psalm chapter 10 verse 12. उठ, सरेस्परा तुजो हात उबार, देवा दुबळ्या धाकट्यांक विसर नाका. John chapter 14 verse 6. येसून ताका जाप दिली, हांव सुवार सत आनी जिवीत. मुझे मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीन वसूंक जायना. John chapter 14 verse 2. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातिली जाल्यार हांव तुमकां पयलें सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. John chapter 14 verse 20. हांव म्हज्या बापा थंय आनी तुमी मुझे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात. John chapter 16 verse 20. सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार तवळ कुशार भरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतले. Matthew chapter 6 verses 34. पाल्याचे चिंतून कंत करिनाकात. पाल्याची कंत पाल्याक, आयची कंत आजीक पुरो. Matthew chapter 5 verse 6. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तानेतात ती कितली बागी, ती दादोशी जातेली. Matthew chapter 6 verse 33. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचे राज आनी ताची खुशी
आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. Jeremiah chapter 32 verse 27. हांव सरेस्पर सगळ्या मनशाकुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य.